थिएटर अकादमी ऑफ गोवा घडून हाडटा खास कार्यावळ याद सोंपलेल्या तियात्रिस्टांची. हांव पिटर वास आनी हांव मार्टा डिसोजा. सगळ्यांक तुमकां ह्या कार्यावळीन माय मोगाचो येवकार. मनशाचें जिवीत जावन आसा एक देणे. ह्या संवसारांत आमची यात्रा जोरमान सुरू जाता आनी आमच्या मरणान ती सोंपता. देव आमकां रोजता आनी देणी आनी गूण दिता. त्या गुणाचो बरो वापर करपाक देव आमकां पाठयता. ह्या देवान दिलेल्या गुणाचो बरो वापर करून आमी तियात्रिस्तांनी जायतो बरो वावर केलो. जायत्यांनी नामनां जोडली, जायते पोचडले आनी कोंकणी माचयेक बरें योगदान दिलें. पूण जायते तियात्रिस्त आमचे मदें ना. पूण तांचो त्याग आनी वावर आमच्यान विसरूंक जायना. थोड्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यान जल्मलेल्या तियात्रिस्तांचो आयज आमी उगडास करता. तर आयज आमचो पयलो कलाकार जावन आसा साहेब रोशा. 23 ऑगस्ट 1898 वर्सा तो जल्मलो आनी 28 एप्रील 1972 तो देवा आदीन जालो. तो गांवांत शिवलेचो. ताणें साबार तियात्र बरयल्या. गुपीत काजार धोत सन ऑफ जेरुजालेम. ताणें गुपीत काजार तियात्राचें पुस्तक पासून छापलां द गोवा मेल आनी सगल्या गोंयकारांक फुड्यान दवरलां आनी ताका लायव्ह ऑफ द कोंकणी स्टेज म्हूण पाचारताले. आतां तुमचे मुखार हांव एका फामाद कलाकाराची वळख करून दिवंक सोदतां. तो फामाद कलाकार जावन आसा सी आल्वारीस. गांवांत सालिगांवचो. ताचो जल्म 1 ऑगस्ट 1920 आनी तो 27 फेब्रुवारीची 1999 सोंपलो. ताका इस्ट डायरेक्टर आनी डुएटाचो राजा म्हणटालो. तो खरोच डुएटाचो राजा आसलो. ताका कोणाचीच डुएटां सोर जावची ना. ताणें 100 तरी तियात्र बरयले. कोंकणी फिल्मांनी ताणें वांटो घेतलो. फिल्म ताणें बरयलें फासी मोगाची, निर्मोन, आमचें नशीब, बुयेरांतलो मनीस ह्या फिल्मांनी ताणें वावर केलो. म्हाका दिसता ताचे हे कांतार आमी लोकांक आयकूंक दिवया. पाद्री बी गोरजेन बोब मातात भुरग्यांक शिकोवन क्रिस्तांवपणाची खूण. माय पाय शिकोयता ही व्हंकल आनी तो न्हवरो तुजो म्हूण. 5 वर्सां पुताक जावच्या आदी मायक हाडीनशी दिसता सून. सांगात गुन्यांव कोणाचो हातून भुरग्यांचे वायट जावंक गूण. किरिस्तांवपण आतां आमचें गोबार जायत आयलें. मोगाचें लिसांव भुरग्यांक मायपाय शिकोयता पयलें. साबार जाण नोकोत रोजार करूंक सारकें आपलें. शिंगच्या वखदार मायपाय तांकां शिकोयता दुसरें. आवय बापायन चिंतूंक जाय आपल्या भुरग्यांचो फुडार. अशें आपूण उलयन जाल्यार मागीर तें पडटलें म्हूण जोडार. जाणा जाण एक मनीस उडकी मारीत दर्यान आसतना तो मोडार. दुबाव नासतना माती घेतलो आपल्या फोंडार. माय पाय पयलीं भुरग्यांक आपल्या पिड्यार कोतात. गाराची तोर बुन्यांत सारकी नाल्या उंतीता च्वालतात. तशेंच तें तोन्ने बातलूं शितानुताचे पोलतात. जशें मुरें पोट्टूत काजी आमे जोतात.
आयकोन उगडात दुरात आवय बापायनी हांव उतरांचो सांगात एक झाड कित्याक उपकाता ताका लागचो गुच किडो माडाचे चुडेत भुंय पडोन ना ताचो सुकल्या शिवाय पिडो जशें एक व्हडें चलता दर्यान तूं कोत्ताय तेणे फुडो हातून गुन्यांव ना भावांनी कोतलो त्या भुरग्यांचो आवय बापायन सांबाळ करूंक जावो तांचो जोरी तर पोटो घालिना सुण्यांक दोनी सुण्यांचो धरून ताका वचतलो मनीस मुन्सिपालिचो होसरांनी हांवें जोडल्यो नोटी वियाज मारून आवायला मोटी पिठे पुरो पुरो कर हांव जाणा तूं कोणाची खबर सांगूंक सोदताय पळय ती कोणाच्या वयर मिगेल रोड सारकें करेक्ट म्हणटा पळय येस मिगेल रोड तो गांवांत कोर्तालीचो ताचो जुलूम 10th ऑगस्ट 1924 आनी तो सोंपलो 4th ऑक्टोबर 1955 वर्सा ताणें साबार तियात्र बरयले बरो कांतोरीच तो आयज पासून ताची कातरां सगल्यांच्या वोंटांचेर गाजतात आनी ताची कांतारां चड फामाद ताणें 30 कांतारां बरयल्या ताची चड म्हत्वाचो वावर म्हणल्यार तो चड फामाद कित्याक जालो दोर पड्ड्यांनीकूय ताच्या कांत वो कांतूस आसताले आयकलां ताचे कांत उमेदीचे आनी गोस्ताचे आसताले खंय तर आतां ताचे कांतार आमी आयकुया संसारूच खंय बेबदो जाला पिवन कितको लोक मेला जगाचा इबाचो रवो केला ता बायल पियेता तारला लाला संसारूच खंय बेबदो जाला पिवन कितको लोक मेला जगाचा इबाचो रवो केला ता बायल पियेता तारला लाला ही कोणेन केली पळय बायलांचो गुन्यांव न्हय गादी फाटल्यान बुराक वयतो कित्याक सायबा पळय ही कोणेन केली पळय बायलांचो गुन्यांव न्हय गादी फाटल्यान बुराक वयतो कित्याक सायबा पळय म्हूण सायबा पुकार बरोय बायलांचेर त्या नोदर पिरोय वयरसांनी इल्लेशें मीठ आरूय त्या गादयांच्या बुराक तुजगा पुरोय बेबदे म्हूण सायबा पुकार बरोय बायलांचेर त्या नोदर पिरोय वयरसांनी इल्लेशें मीठ आरूय त्या गादयांच्या बुराक तुजगा पुरोय ना बायलो बरें लाय आनी गोवांक पासून खाय गोनकारां लागीं कोरगा बायट पूण बेबद्यांक कोरशी वायट ना बायलो बरें लाय आनी गोवांक पासून खाय गोनकारां लागीं कोरगा बायट पूण बेबद्यांक कोरशी वायट तांगा तांबडो जावो फुलचो कोणी रूम घालून ती चलता पेणी मागीर नाचता दिसता माजरां चोणी वांदा सांगा न रे उणी तांगा तांबडो जावो फुलचो कोणी रूम घालून ती चलता पेणी मागीर नाचता दिसता माजरां चोणी थोडी भोगली काडटा फोंग थोडी ओंक ओंक कारा येवन जायना पिवून तोंग मागीर जाय मोटर पोंग थोडी भोगली काडटा कारा येवन जायना पिवून तोंग मागीर जाय मोटर पोंग
पिटर, हांव तुका एक फामाद मनशाची खबर सांगूंक सोदतां. सांगूं? जाल्यार एक क्लू दिवंक जाता? मेलोडी सिंगर. ऑफकोर्स, आल्फ्रेड रोज. तें सारकें तुजें. आल्फ्रेड रोज गांवांत आल्दोनाचो बार्देस. ताचो जल्म जालो 5 ऑगस्ट 1932 आनी 21 ऑक्टोबर 2003 तो सोंपलो. हो आमचो आल्फ्रेड रोज. ल्हान भुरगीं, व्हडलीं, जाणटीं ती सगळ्यांचे आवडीचो आनी ताची कांतारां सगळ्यांच्या ओंठार आसा. ताणें बरी कांतारां बरयलीं आनी म्हाका दिसता ताचो ताळो कोणाकूच चड करूंक जायना. आयज पासून ताची कांतारां म्युजिकल शोआन गायतात. देवान ताका भांगाराचो ताळो दिलोलो. अ मॅन विथ गोल्डन वॉयस. तर आमी ताचें एक ल्हानशें कांतार आयकुया. मेळोना वोकोलूय मेळोना सगळेंची तून बेजार हांव जालो. बेजार जावन जीव दिवंक गेलो. पातोक जायत म्हणून पोत्तोन आयलो. मेवता तितल्याय सातांक रात आनी दीस रोजगारां आनी मागणी कोत्तालो. जिविताक या शिंटालो तेकी माहीम नोवेनाक पावलो. बुधवारा दीस दिमेर रावोन आयकोतालो मीस. 9 दीस नोवेन केले करून सॅक्रिफीस पूण उजवाडले ना बरे दीस. बुधवारा दीस दिमेर रावोन आयकोतालो मीस. 9 दीस नोवेन केले करून सॅक्रिफीस पूण उजवाडले ना बरे दीस. नव्या दिसा इगोरजेन वचोन सायबिणीचेर हांवें शीण केलो व्हडलो. तकलेक म्हजे राग चडलो. म्हजो भावार्थ पासून बिगडलो. विरासावान पाट फुडो पळे नासतना सोमदिराचो रस्तो धरलो. हांवची ताक्सीदेंत घडलो. म्हाका मोटोरान धोको मारलो. हांव सगळोच बुडलो रोगतान. थंयसान म्हाका व्हेलो हॉस्पिटलान. पेस केलो त्या मोटोराच्या दोनयान. सर्विसूय दिली ऑफिसान. हांव सगळोच बुडलो रोगतान. थंयसान म्हाका व्हेलो हॉस्पिटलान. पेस केलो त्या मोटोराच्या दोनयान. सर्विसूय दिली ऑफिसान. हॉस्पिटलान हांव आसलोलो तेन्ना थंय एक नर्स म्हजी जोतोन कोत्ताली. आपुरबायेन पळयताली. म्हजें दूख पळोवन दुखी जाताली. हॉस्पिटलान हांव आसतना आमची दोगांयची चालती वळख जालेली. हांवची तामी जाद जाली. कालूच उतराची मुदी घाली. कोर नोवेना कोऱ्या भावार्थान कोर प्रार्थना. मागलेली वस्त मेवल्या भोगोन रावची ना. सायबीण माय कोणाक सोडची ना. कोर नोवेना कोऱ्या भावार्थान कोर प्रार्थना. मागलेली वस्त मेवल्या भोगोन रावची
जाय भिणमाय कोणांग सोडची ना. फेलिसियो कार्दोजो गांवांत सेरावलीचो. ताचो जल्म दीस 30 ऑगस्ट 1932 आनी 17 मे 2004 तो अंतरलो. तो एक बरो कलाकार आसलो आनी फ्रीडम फायटर आनी तो एक म्युजिशियन आसलो पळय. लोकांक तो हिप्नोटायज करतालो. ताणें एक बूक छापून हाडला, गोंयचो साद. म्युजिशियन नासतना माचयेर तियात्र सोबना. तर म्युजिशियनाची आमी लोकांक वळख करून दिवया. आयज आमी तुमचे मुखार हाडटा फामाद ड्रमर फ्रांसिस्को आंतोनियो फेर्नांडीस हो गांवांत माडेल मारगांव. ताचो जल्म दीस 9 ऑगस्ट 1944 आनी तो अंतरलो 8 जून 2011. ताणें जाय त्या खेळांत जशे आमचे भुरगे नवे कलाकार वयर सोदतात, ताणें खेळांत ड्रम वाजून इतलें नाम जोडलें. खेळांत तें तियात्रान. आनी आयज ताचे भुरगे तियात्रान गाजतात. खरेंच वालोर आमच्या आंतोन बाबाक, कित्याक ताणें तियात्राक ड्रम वाजून लोकांची काळज जिखून घेतली. आतां तुमचे मुखार दवरता बाब रोजरी फन्स. ताणें जायते तियात्र बरयल्यात आनी तो एक बरो कांतोरीस. ताणें आपल्याचे तियात्र गल्फान दाखयल्यात, पयस शारांत. आनी ताणें वन एक प्लेस मांडो दुलपोत सगळें तो कंपोज करतालो. ताचो जल्माचो दीस जावन आसा 16 ऑगस्ट 1962 आनी तो देवा दिन जालो 12 जानेवारी 2011. तो गांवांत कुलवाचो. आतां आमी ताजें एक सोबीत कांतार आयकुया. काजार जावन गोबायला मोगान भोंवो तो मोगाच्या काळार दिसना. मोग करणार आनी मोगाक लागून जीव दिलो तसलो मोग आतां कोण करिना. साबार वर्सां मोगान भोंवन काजार जावन सेपारात जाल्यार ते कोणान रावना. मोगान भोंवन एकामेकाक सोडीत तर तसल्या मोगाक मोग मुळना. गांवान आसली तो मोग करनारा ती मोगान भोंवताली. मोगाची खबर गोरच्यांक कवतत, चेड्याक सोडून चेडवाक धमकी दिताली. कबूल नासली एकामेकाक सोडून ताची गोरची ताका दीस रात सोदायताली. शेवटाक बांयक उडकी मारून जीव दिलो, पाडूंक एकामेकाक भास दिलेली. मोगाचे पोरीन दुसरी वच गरजेची. दुबाव ना करेंस तो विस्वास. थोड्या दुबावांनी जिवीत सारीत तर जिविताचो जातलो विद्वास. सदांच एकवटान जिवीत चालूंक जाय तर दुसऱ्याची करूंक फावना. दुबावान कितले घरा पिडार जाले तुवें ना देखून तो विस्वास. मोग विस्वास आसलो तर जायना. गरजेचे आसोंक सोंसली काय गरजे भायर आयलोलो तो राग. सोंसली कायेन तुवें सोंसूंक जाय. बरें सोंसली काय आसो तर दुबाव ना. जिवितांत केन्नाच जावची ना दुस्मान काय. सोंसली काय हात्यार सोस कायेचे सदांच आमी मनांत दवरूंक जाय.
काळजान सोसून वताली माय शेती गिन्यानार उजवाड येऊन सुदल्लो पक्षणे मारता विसरून आपली पिसाय आज परत एकवटान जिवीत सारूंक पावली वर्गांनी घेतलेली मूळ सोसणी काय काळजान दोशी जावंक पावची ना जोडी तुमचे मॉडर्निझम मोगासत सुखाचे जिवीत जातेले त्या विश्वासान तुमी जियेत शांतीचो गौरव घडटलो जोडी तुमी सोसणी काय घेत कादारी जिवीत सुफळ जातेले खूब विश्वास सोसणी काय आसत आता तुमचे मुखार हांव वळख करूंक सोदतां एक खास मनशाची माथ्यू सी पेरेरा ताचें स्टेज नेम मॅथ्यू पेरी हो गांवांत सांवड्डे कुर्चोले हाचो जल्म जालो 13 ऑगस्ट 1932 आनी 8 फेब्रुवारी 2012 तो सोंपलो तो एक बऱ्यांतलो बरो एक्टर बरो रायटर बरो सिंगर ताणें जायतीं कांतारां बरयल्यात आनी ताचें चड फामाद कांतार म्हटल्यार शेतकामती हे ताचे कांतार इतले फामाद जाले आनी इतलेंच न्हय ताका आर्ट एंड कल्चर कला गौरव पुरस्कार फावो जालो निकोलास झेवियर फेर्नांडीस ताचो जल्माचो गांव कोर्ताली ता ऑगस्टाचे 25 तारखेर 1937 वर्सा जल्मलो आनी 25 फेब्रुवारी 1999 वर्सा तो अंतरलो एक फामाद कलाकार रायटर डायरेक्टर आनी तशेंच ताणें ऑल इंडिया रेडिओचेर आपले खेळ तियात्र सादर केले क्लाउदिया मोगाच्या ओके हांव जाणा तूं कोणाची खबर सांगूंक सोदताय ती निर्मोण पिक्चरांतली मेन हिरोईन बाय शालिनी माडोळकर तूं जाणाय ते माडोळ पोंडा गोवा शालिनी माडोळकर हिचो जल्म जालो 15 ऑगस्ट 1939 हांवें तें वतोल्लें 7 जानेवारी 2013 म्हाका दिसना ताच्या असले एक्ट्रेस ह्या फुडें आमकां मेळत म्हण कितलें ताचें नॅचरल एक्टींग टॅलंटेड एक्ट्रेस खरेंच देवान ताका काय बरे गूण दिल्यात आनी ते कांतार वाव तुवें निर्मोण फिल्म तें पळयलां ओय माट्टा बाय कितलेच फावट त्या क्लाउदिया कांताराक हांव सारकें पिशें जाता जाल्यार परत आमी तें कांतार आयकुया दोळ्याचेर शापला रुखार तुझा क्लाउदिया काळजानिया मोगाचो पेटोन आशाउजो क्लाउदिया पळया जा मोगांचो माथार जाणे जो मोय पासान न्यूताता जिवितांचे नोय एक सकाळ भुरगींचा सांगाता भालो दोन काळ जांगा जाता अनदान नशिबान गोटांचो उलोने जोलिबान व्हडलो मान संवसारान बरेपण जोरी जाल्यार वफा
फकत मंडळी सुखानी क्लाउदिया तुझें नांव सदांच ठेवता म्हज्या वाटांनी गोरीबाव जाणा गांव मोगंदी सोरवय वाटांनी कायतानो इनासियो गोयस हो गांवांत सेरावलीचो ताचो जल्माचो दीस 24 ऑगस्ट 1937 आनी 12 ऑक्टोबर 2015 तो सोंपलो. तोवूय एक बरो कलाकार आनी ताणें आपणाचे तियात्र दाखयल्यात. फकत गोंयांच्याच शारांत न्हय पूण बॉम्बेच्या शारांत, कराची पाकिस्तानांत, ह्या देशांत खरेंच वालोर आमच्या कायतानो बाबा. आतां तुमकां एका बऱ्या कांतोरिस्ताची वळख करून दिता. दोमिंगोस जुआंव फेर्नांडीस हो गांवांत बिचोलेचो. ताचो जल्म जालो 4 ऑगस्ट 1959 आनी तो देवादीन जालो 10 जानेवारी 2023. तो एक बरो कलाकार. ताणें दुसऱ्याच्या तियात्रांनी बरी कांतारां म्हणून डायरेक्टरांक बरें नांव दिलें. जायतो लोक ताची कांतारां आयकूंक येतालो आनी ताच्या कांतारांक लागून जायत्या गांवांनी ताचो तियात्रूय जातालो. मारता बाय, म्हाका खूब खुशी आसली ह्या मनशाची तुका ओळख सांगूंक. म्हाका फकत तुजी परवानगी जाय. शुअर, सांग. जोजे आगोस्टिनो फेर्नांडीस ताका ए फ्रेंड म्हूण वळखताले. ए फ्रेंड म्हणल्यार तो सारको फामाद. तो गांवांत सांकवालचो. ताचो जल्म जालो 23 ऑगस्ट 1967 आनी 8 फेब्रुवारी 2017 तो अंतरलो. ताचें कंपोजींग, सिंगींग इतलें आवडटालें पळय की मिलिंद बांदार हाच्या तियात्रांत 10 लाख तो तियात्र. तातूंत तो कांतार म्हणटालो पळय रुपया, ते कांतार चड फामाद जाले आनी 10 लाख तियात्रूय लोकां मदें चड फामाद जावन गेलो. फ्रांसिस्को झेवियर बार्रेटो, सगलो लोक ताका FX बार्रेटो म्हूण वळखता. ताचो जल्म 15 ऑगस्ट 1967 जालो आनी 24 नोव्हेंबर 2017 तो सोंपलो. तो गांवांत कोर्तालीचो फामाद कांतोरिस्त, बरो एक्टर आनी साबार फामाद डायरेक्टरांक तो नाचला. ताचो ताळो चड घोस्ताचो. कायतानो पेरेरा तो गांवांत मेर्शेचो. ताचो जल्म दीस 31 ऑगस्ट 1946 आनी तो अंतरलो 15 ऑगस्ट 2020. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी इतलेंच न्हय, तियात्र बरोवन ताणें इनाम जिखलें. ताच्या बऱ्या वावराक लागून गोवा गव्हर्मेंट कला गौरव पुरस्कार ताका फावो जालो. ताणें कला अकादेमी तियात्र कॉम्पिटिशनांत भाग घेतलो आनी जायते इनाम ताणें जोडले. ऑल इंडिया रेडिओचेरूय ताचे संगीत खेळ सादर जाले. फिलीप मास्कारेनस तो गांवांत सांवड्डेचो. ताका फिलीप दे सांवड्डे म्हूण फाचारताले. ताचो जल्म दीस 6 ऑगस्ट 1942 आनी 16 नोव्हेंबर 2020 तो देवादीन जालो. एक बरो म्युझिशियन, मिस्त्री. तो सॅक्सोफोन, क्लारनेट आनी वायोलीन वाजयतालो. ताणें तियात्रांनीच न्हय पूण खेळ तियात्रांनी पासून वाजोवन नामना जोडल्या आनी तो चड फामाद जालो. आगोस्टिनो झेवियर de Souza हो गांवांत उकासाई. हाचो जल्म जालो 14 ऑगस्ट 1928 आनी तो सोंपलो 29 सप्टेंबर
2022. जशें आमच्या कलाकारांक गावप्यांक आनी डायरेक्टरांक टायटल मेळलेले तशेंच आमच्या आंतोनियो डिसोजाक एक टायटल मेळलेले आनी तें जावन आसा टोनी लिटल. झेवियर सी मास्कारेनास ताका एक्समास म्हूण लोक पाचारतालो. तो गांवांत सांगोडटा बार्देस. तो जल्मलो 1 ऑगस्ट 1954 आनी 12 एप्रील 2021 ताणें संवसाराक आदिवस केलो. आतां मेरेन आमी कलाकारांची, गावपाची आनी डायरेक्टरांची खबर केल्या. झेवियर मास्कारेनास जावन आसलो मेकअप मॅन. ताका भुमिका आनी गावपाचें देणें आसलें, पूण चडसो तो मेकअप करून फामाद जालो. जेन्ना एक कलाकार कॅरेक्टर रोल करताले तेन्ना त्या कलाकाराचें तोंड पासून तो बदलतालो आनी लोक त्या कलाकाराक वळखोवंक पासून विसरताले. ताणें जायते फामाद डायरेक्टरांक जशें एम बॉयराक आदी ताणें मेकअप करून आपलें नांव पोरचो लायलां. बेनिसियो वितोरिनो पेरेरा हो गांवांत केपेंचो. हाचो जल्म जालो 23 ऑगस्ट 1943 आनी तो सोंपलो 23 फेब्रुवारी 2023. आनी कार्नावालाच्या खेळांत खूब बरें संगीत दिलां, जशें फामाद पाळत्यो, सालोरीचें फिल्म, आफ्रिकान ह्या खेळांत तो जायतो परजळ्ळो. तशेंच आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडिओ ताजे संगीत खेळ आयकोंक मेळटाले. हे बाबतींत तो खूब फामाद आसलो. असम्पशन पेरेरा ताका लोक आंसू म्हूण पाचारताले. ते गांवांत कुर्चोरेचें सावड्डेचें. ताचो जल्म 15 ऑगस्ट 1934 आनी तें सोंपलें 19 मार्च 2022. ते फामाद कलाकार आसले आनी तशेंच ते मांडो, दुलपद इस्कॉलांनी शिकयताले. तियात्र अकादमी गोवा आनी घडोवन हाडलेली याद सोंपलेल्या तियात्रिस्तांची कार्यावळ आतां सोंपता. हांव मार्ता डिसोजा आनी हांव पिटर वास तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं. मोग आसूं दी.